कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। विकसित गोंय 2047 आराखडो 2037 मेरेन तयार करपाचो निश्चय गोंय सरकारान केलो। आराखडो तयार करपाचे काम कॉर्पोरेट चाणक्य सर्व्हिसेस लिमिटेड कंपनीक दिल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। तशेंच कामाक्षी होमिओपॅथीक आणि गोमंतक आयुर्वेदिक महाविद्यालयाक सरकारी अनुदान दिवपाचो निर्णय लेगीत मंत्रिमंडळ बसकेंत जालो। व्यावसायिक आस्थापनांक आणि 3 फेज आशिल्ल्यांक स्मार्ट मीटर दितले। मीटर दिवपाचे कंत्राट डीजी स्मार्ट नेटवर्क प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीक दिला। ते भायर बांबोळेचे श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम डोम एंटरटेनमेंट कंपनीक दिल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। मंत्रिमंडळ बसकेंतले महत्वाचे निर्णय। उदका पुरवण खात्याच्या नेमाक मान्यताय। होमिओपॅथीक दोतोरां खातीर नोंदणीची तरतूद आशिल्ल्या विधेयकाक मान्यताय। गोंय वस्तू आणि सेवा कर कायद्यात सुधारणांचो प्रस्ताव। न्हावेले साकळे किर्लोस्कर कंपनीच्या प्रकल्पाक जमीन। कामाक्षी होमिओपॅथीक आणि गोमंतक आयुर्वेदिक महाविद्यालयाक सरकारी अनुदान। विकसित गोंय 2047 आराखडो 2037 मेरेन। माझगाव डॉग लिमिटेड आणि गोंय आपत्कालीन व्यवस्थापन प्राधिकरणामदी समजिकायेची कबलात। व्यावसायिक आस्थापना आणि 3 फेज आशिल्ल्यांक स्मार्ट मीटर। श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम लिजार। ग्रँटी इन एड स्टेटस फॉर द कामाक्षी देवी होमिओपॅथिक मेडिकल कॉलेज आणि गोमंतक आयुर्वेद महाविद्यालय दोन्ही इन्स्टिट्यूशन दोन्ही प्रायवेटली चलताली तांकां गव्हर्मेंटान ग्रँट इन एड दिवपाचें ठरयलां। कामाक्षी देवी होमिओपॅथिक मेडिकल कॉलेज आणि गोमंतक आयुर्वेद महाविद्यालय तांचे जे कितें अकॉर्डिंग टू आसा तशें। ओके डिसिजन किर्लोस्कर प्रायवेट लिमिटेड जो आमोणा हांगासर IDC नावेली हांगासर आहा पळय न्ही थंयसर आतां आमोणा पॉवर प्लांट लिमिटेडची जागा तांकां दिल्ली आसा अंडर आवर स्कीम। न्यू इन्वेस्टमेंट आसा गोंयांत ते कितें करता किर्लोस्कर तांच्या तेंचे ब्रँड हे करतले कितें वायंडींग आनी ते मोटर वायंडींग आज कॅबिनेटांतल्यान आमी हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी विकसीत भारत विकसीत गोवा हे आमी लॉन्च करता थोड्या दिसा भितर। कॉर्पोरेट चाणक्य सर्विसीस प्रायवेट लिमिटेड हांच्या बरोबर आमी हाच्या खातीर टायअप केल्ले आसा आणि जेणे करून आमी विकसीत गोवा 2047 हाच्या खातीर लोकां कडल्यान फिडबॅक घेवपा खातीर सुरवात करतले। ताजे पब्लीक लॉन्चिंग हे थोड्या दिसाच्या भितर करतले आनी वीच इज रिलेटेड टू द वी वील consultants and a team will experts is continuously discussion all the stakeholders okay वेगवेगळे पर्सनॅलिटीज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स प्रायवेट पीपल्स हांच्या सगळ्यांच्या बरोबर आमी डिस्कशन्स करतले आनी इन टायप विथ द सेक्टर्स इकॉनॉमी एग्रीकल्चर अलायड सर्विसीस हेल्थ एड्युकेशन टुरिजम एनवायरमेंट ह्या सगळ्या सेक्टरांच्या बरोबर तांकां जे कितें लागता पळय कन्सल्टेशन विथ ऑल ताजे पब्लीक लॉन्चिंग जाता तितके बेगीन करतले। आज कॅबिनेटाक प्रेजेंटेशन दिलें। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।